गोंय सांबाळपाक जे सरकार गोंयकारांनी वेंचून दिलां त्या सरकारान गोंयकारांचो विश्वासघात केल्ल्यान निमणे राज्यपालाक गोंय सांबाळपाचें काम करचें पडिल्ल्यान गोंय सरकारान म्हादय संदर्भात घेतिल्ल्या निर्णयाचेर दुबाव उपरसता. आपणे पयलींच सांगिल्लें की प्रधानमंत्र्याक वचून मेळपाक जाय म्हूण, मात मुखेलमंत्र्यान तेन्ना तें आयकोंक ना. राज्यपाल प्रधानमंत्र्याक वचून मेळिल्ल्यान गोंयकारांक मातसो तरी सुशेग मेळ्ळा. गोंयाक म्हादय संदर्भात फटयला अशें वक्तव्य राज्यपालान केलां. मात आमचो सरकार आनी मुखेलमंत्री तशें कांयच ना म्हणटालो. उलट पर्यावरण मंत्र्यालय गोंयचें हीत पळयता अशें म्हणटाले. हाचे वयल्यान अशें दिसता की कर्नाटकाक म्हादयचें उदक दिवपा खातीर मुखेलमंत्र्याचोय हात आशिल्लो असो दुबाव गोंयचो आदलो महसूल मंत्री रोहन खंवटेन उक्तायला. तांणी जावडेकरा कडेन जेन्ना घेवन गेल्ले हांवें म्हणिल्लें दे आर मेकिंग अ लाफिंग स्टॉक. आनी आतां पर्यंत पळोवंक गेलां जितलें हांवें सांगलां तशेंच जालां. आज तो 2-2.5 म्हयन्यान न्हिदून उठला आनी इज टॉकिंग अबाउट रायटिंग अ लेटर टू द प्रायम मिनिस्टर. First and foremost, I would like to congratulate the new governor. After coming in, not being a Goikar also, coming into Goa, he's had feelings of a Goan. तो आज वसून प्रायम मिनिस्टराकडे मेळून he even expedited the letter for which the postman was our CM who came with the letter to Goa. That also keeping it in abeyance. We were asking for continuous withdrawal of this particular letter. आज राजेंद्र केरकारा सारकेल्या एनवायरमेंटलिस्टान ऑलरेडी सांगलां की वेस्टर्न घाट्सान वॉटरफॉल्स कमी जाल्या, म्हादय ऑलरेडी डायवर्ट जावंक लागल्या आनी ताज्या खातीर हो विशय सादारण उरूना खूब म्हत्वाचो आसा. आय वूड लायक टू टेल द BJP गायज टू स्टॉप प्लेइंग द ब्लेम गेम्स. काँग्रेसीक ब्लेम कर, हाका ब्लेम कर, ताका ब्लेम कर. आयच्या तारखेन सेंटर तुमी हांगा आसा. CM म्हाका दिसता अजून पर्यंत स्पीकर, आमदार आनी BJPचो कार्यकर्तो म्हणून ते वयले पळयता आसतले, मुख्यमंत्री म्हणून न्हय. गोवा इज नॉट बींग टेकन सिरियसली एट ऑल. गव्हर्नरान जे घेवन आयलो स्टेटमेंट, गव्हर्नरान स्वता म्हणलें गोवा इज बींग चिटेड, जाल्यार CM इज टॉकिंग अबाउट रायटिंग टू PM when governor has already met PM. So what is the question of appraising PM when governor has already spoken to him? So this running around the bush and playing, I think either CM is a part of that particular center projects to give the water to Karnataka, or he is not able to handle it, which I say is a very weak leadership. आमकां आज म्हादय मातसो लागलो हात, उदक डायवर्ट जावंक लागलें, आमचे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट्स ताजे डिपेंडंट आसा, शेती ताजे डिपेंडंट आसा. आमचे मॅक्झिमम नॉर्थ गोवा विल बी अफेक्टेड इफ म्हादय गेट्स डायवर्टेड. 70 सारकेल्या एरियेन मॅक्झिमम त्रास जावंक शकता. आनी ताज्या खातीर जे आमदार, जे मंत्री अजून फेन्सार बसून आसात, तांणी डिसिजन घेवपाची गरज आसा की दे आर इन फेवर ऑफ म्हादय फॉर गोवा ऑर टू बी डायवर्टेड टू कर्नाटका म्हणून. आज भुरग्यांक जाणीव जावपाची गरज आसा की म्हादय म्हणटा तो कितलो इम्पॉर्टंट तो अजून भुरग्यांक कळिल्ली ना. आनी ह्या माध्यमांतल्यान आयच्या युथांकूय आय वूड कॉल आउट की टू अंडरस्टँड वॉट इस इशू इज and voice your opinions and come out in a large numbers rather than going out and taking protest, taking things which are not today important for the state nor for the country. आज आमकां इम्पॉर्टंट विशय आमी सोडून आमी खंय कोणाक सपोर्ट करपा जाय, कितें करपा जाय तेन्ना रॅलीज आसतात. पूण ह्या विशयाचेर अजून सरकार कांयच काडना. आनी प्रमोद सावंताक हांव याद करून दिवंक सोदता की ही वॉज अ कार्यकर्ता ऑफ म्हादय बचाव आंदोलन. If he was a member of Madhay Bachao Andolan and he had said जायना जाल्यार आपूण रस्त्यार येतलो, I had invited him to come and sit with us in the protest or resign if he is not able to get Madhay. आनी दीसभर जो खेळ चालू आसा म्हादयचो, म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्या कडेन कनेक्टिविटी नाच, सिरियसनेसूय ना. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट AG गिवींग सम रिप्लाय. सुप्रीम कोर्टान अजून स्टे दिवना आनी ताज्या खातीर हें वातावरण जें निर्माण जालां फ्रॉम लिगॅलिटी टू द लेटर्स वीच वी आर गिवींग, टू द लेटर्स वीच बीइंग केप्ट इन एबेयन्स इन वन सायड, वी आर बिकमिंग जोकर्स बाय एवरी पर्टिक्युलर डे. मुखेलमंत्री केंद्र सरकाराच्या हातांतलो बावलो जाल्ल्यान म्हादयच्या विशयाचेर खासा अधिवेशन घेवपाची मागणी आमदार करतात, जाल्यार तो घेवपाक तयार ना. पूण केंद्र सरकाराक जाय जाल्यार तांणी सांगतकच रोखडेच आरक्षण विधायकाक मान्यताय दिवपा खातीर खासा अधिवेशन घेवपाक तयार जाला अशें रोहन खंवटे म्हणटा. जानेवारी 7 तारखेक गोंय सरकारान एक दिसाची असेंब्ली मागयल्या.
कित्याक मागयल्या सेंटराचें बिल पास करपाक. आमी मागयत आसा की एक दिसाची असेंब्ली ती म्हादय उलोवपाक. सो तुमकां म्हादयचें उलोवपाचें ना, पूण तुमकां सेंटराची बिलां पास करपाक आसा, बिकॉज यू आर बिकम अ पपेट इन द हँड्स ऑफ द सेंटर टू डू वॉट दे वॉन्ट. द CM इज नथींग बट बिकमिंग अ पपेट बाय द डे बिकॉज इज नॉट एबल टू वॉयस हिज ओपिनियन. आनी ताजें जो कोण उलयता ताजें आयकुपी थंय कोण ना. ताज्या खातीर म्हादयचो विशय ह्या असेंब्लीन बऱ्या प्रमाणान मांडटलोच, पूण म्हाका दिसता आज मुख्यमंत्र्यान ही वीक लिडरशीप दाखोवच्या पेक्षा जमना जाल्यार ग्रेसफुली रिजायन जावचो, ना जाल्यार वी आर विथ हिम, लेट हिम गेट एवरीबडी टुगेदर, जॉयन अस इन द प्रोटेस्ट एंड एन्श्युअर दॅट वी आर फायटींग ट्रुथफुली फॉर म्हादय. एंड आय एम रिपिटेडली सेईंग हातून पॉलिटिक्स नाका म्हणून, पूण म्हादय आवय लायफलायन, पूण ताज्याच पार्टींतले फॅन सिटर्स. सो हें म्हाका दिसता बऱ्या प्रमाणान अजून पर्यंत जायना. आनी 40 आमदार जावं, 190 पंचायती जावं, सगळे ZP जावं आनी बाकीचे लोक गोंयकार, सगळ्यांक एकूच आव्हान आसा की म्हादयचो विशयाचेर राजकारण न करता इट इज आवर पार्ट, एवरी पर्सन्स रोल टू प्ले एज अ सिटीजन. कित्याक म्हादय ज्या दिसाक एक्चुली इफेक्ट जावंक लागतलो आज दिश्टी पडटा कोणाक, एनवायरमेंटलिस्टांक, आनी इल्लेसांक लोकांक दिश्टी पडटलें. आनी तेन्ना दिश्टी पडटलें लेट चड जातलें, कित्याक कर्नाटका इज मॅनेज इट व्हेरी नायसली. EC एवॉयड करपाक ड्रिंकींग वॉटर म्हूण सांगून जालें तांणी. आज MOEF आनी CM जे एक करता, सेंटर एक दिता, आय थिंक इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस. आनी ताज्या खातीर एज फार एज गोवा इज कन्सर्न, इट इज टायम फॉर द CM टू एक्ट, ऑर एज आय ऑलवेज से टू रिजायन.